वाचूया गालेस्कारांक 5:22. बाप आमी तुका आर्गां दिता आयज आमकां उतर दिलें म्हूण आनी सगल्यो महान वस्तू केल्यात त्यात. आमी प्रार्थना मागता सगळ्याची काळजां उक्ती जातली म्हूण आनी तांकां तें सजमोतेलें. म्हाका तें सजमोंक जाय, न्हय फकत तांचे तोकलेन पूण तांच्या काळजान. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असली फळां उत्पन्न कोत्ता जो आसन तें सुफल जाता. हाचो अर्थ असो, जर पवित्र आत्मो आमच्या भितर जेवनचो नासलो, ही सगळीं फळां आत्म्याची आमच्या जिवितांत दिसती पडची नासली. पूण तो आमचे सवे जियेता म्हूण तुमी समजमलात पवित्र आत्मो आमचे सवे जियेता. तूं खरेंच जेजू क्रिस्तान सोत मानशी, तूं घर जेजूचें. सगळीं म्हणत देव म्हजे सवे जियेता. वाव, हें एकदम बरें अशें न्हय. तर तो आमचे सवे जियेता देखून तो आपले सांगात आपले सगळे गूण हाडटा. आमी निराशी उरोंक जायना. तो निराशी ना, तो दुराशी आनी दुखी ना. देखून आमी निराशी आनी दुखी आसोंक गरज ना आनी ना गरज. आमी क्रिस्ताक घेतोच एक नवी प्राणी जाता, एक नवी प्राणी भितरल्यान. आनी आमी आमच्या पुराय जिवितान पवित्र आत्म्या सांगता वावरूंक जाय, शिकोवंक कशें भितरल्यान भायर जेवंक. तर जे फळ पवित्र आत्मो हाडटा तो मोग, आनंद, खुशालकाय, शांती, सोंसणीकाय, थांब्यांत आसलेलो राग, समजिकाय, दयाळपण, बरेपण, उपकार, विस्वासपण, सादेपण, खालतेपण, स्वताचेर ताबो हाडटा. तर आयज हांव कित्याचेर उलयतली गाय? स्वताचेर ताबो. काल हांवें मोतरान म्हटलें, हांव मोतरान आसलो एका चेडवान म्हणलें आनी तूं जाणय तें शिस्त सांबाळली ना तसलें मनीस पासून न्हय, पूण ती आमची एक मनाची अवस्था. स्वताचेर ताबो दवरपा विशीं आमी चिंता आमी स्वताचे ताबो ह्या विशीं उलयता म्हणजे आमच्यान आमकां जाय तें करूंक जायना. आनी हें सारकें न्हय. हें सुरवातेक तान सजमोन घेयात. जेन्ना हांव स्वताचे ताबो दवरपा वयर उलयता हाचो अर्थ न्हय तुज्यान केन्नीच कितें गोड खावंक जायना म्हूण, कितेंच कांय करूंक जाय तें करूंक जायना म्हूण. पूण ताचो अर्थ हो तुज्यान तुका जाय तें सगळें तुज्या जिवितांत दर दिसा करूंक जायना, की तुका जाय तें विकतें घेवंक जावचें ना, तुज्यान तुका जाय तें उलोवंक जावचें ना म्हूण, तुका जाय तें चिंतूंक जावचें ना, सगल्यो वस्तू करूंक मेळच्यो ना, जिवितांत येसवोन जावपाची अपेक्षा धरून. स्वताचेर ताबो मुनगे तुलना. आनी बायबल 1 पेद्रू 5 म्हणटा चोतूर रावात, जागृत रावात. देंवचार तुजो दुस्मान गरज घातलेल्या शिवा सारको फिरत आसा, आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडटा काय म्हूण. पूण जर तूं एक तुलना आसलेलें मनीस देंवचारान तुका गिरासूंक जावचें ना. आमेन. आनी आमकां तुलना आसो नेजो शिस्त आनी स्वताचेर ताबो नासतना. आतां स्वताचेर ताबो तो स्वताचेर ताबो तें आगोड न्हय. स्वताचेर ताबो म्हणजे कितें? म्हणजे म्हाका म्हजेर ताबो आसा. आनी एक वस्त जी आमी सगळ्यांनी करूंक शिकोंक जाय ती दुसऱ्याचेर ताबो दवरपाचें. बंद कर संवसाराचेर ताबो दवरपाचें, सगळ्या परिस्थितीचेर ताबो दवरपाचें बंद कर, देवाचेर पासून ताबो दवरपाचें बंद कर आनी स्वताचेर ताबो दवरूंक शीक. तर आयज सगळ्याचेर ताबो दवरपाचें बंद करशी सोदून स्वताचेर. आतां जाणो तुज्या भुरग्याची मोना आनी असल्यो वस्तू तुवें सांबाळूंक जाय ती तसली खबर करिना. पूण हांव चड वेळ सारतां थंयसर भायर पळोवन तोच बीत करूंक निटायर घालूंक त्यो वस्तू. जेन्ना खरेपणी देवान आमकां बोल दिला तसल्या वस्तूंक आमकां त्रास दिना जावंक. संवसाराचेर ताबो दवरूंक एक कठीण काम. म्हणजेर कोबार जायनासलो, थोकोयता तसलो वाज हाडपाचें काम. तुज्या भितर आसा फळ स्वताचेर ताबो दवरपाचें, पूण तें फकत मजबूत जातलें जरी तुवें तें उजार करीत जाल्यार. तुवें ताचो उपयोग करूंक जाय आनी उपयोग करूंक हाचो अर्थ उजार करूंक. तुजे कुडींत स्नायू आसात आनी ते आसात म्हूण तूं नकलो पासून, कित्याक ते लिपलेले आसात. लिपलेले, सारकेच लिपलेले. पूण तुवें ते उजार करूंक सुरू केल्यार ते व्हडले आनी व्हडले जातात आनी अकस्मात ते आसात थंय तुका दिसती पडटात. आमेन. कुडीक तुमी हांवें एक काणी सांगलेली आयकल्या, पूण म्हाका दिसता
ती परत सांगूंक जाय. सुमार 2 वा अडेज वर्सां फाटीं हांवें व्यायाम सुरू केलो. म्हणजे तुजा न्हय हांव सारकें पद्दतीन कोत्तालीं. तुजा न्हय शिकोवपी दवरलो आनी केन्ना अशें दिसा हांव मोत्ता म्हूण. आनी 2 ते 3 म्हयने व्यायाम सुरू केल्या उपरांत एक दीस हांव म्हजे पांय वयर घालून बसलेलीं आनी म्हजो पांय फाटल्यान करपूंक सोदी आनी हांवें एक गुलो दिसलो. आनी हांवें चिंतलें ओ म्हज्या देवा, हें कितें वायट. मागीर हांवें हांगा हात लायलो, ओ हांगाय एक आसा. आनी मागीर हांवें चिंतलें ओ एक स्नायू. हांव उमेदीन भरलें. हांवें म्हज्या सगळ्या भुरग्यांक फोन केलो आनी शारांत पासून नासलीं तांकांय फोन केलो. सांगलें म्हजो स्नायू आसा. बरें पळय ते थंय आसले. जे परी आत्म्याचें फळ आसता पूण तें तुका दिसती पडना. सर तूं तें उजार करिना. आमेन. तुवें सुरवात करूंक जाय तें उजार करूंक आनी जितलें उदीक तूं उजार कोत्ता तितलें मजबूत तें जातलें. आतां हे देवान साबार वर्सां फाटीं म्हज्या काळजान घातलें आनी म्हाका तें नोदरेन पळोवंक बरें दिसता. आत्म्याचें फळ सुरू जाता आनी सत म्हटल्यार म्हाका दिसता कितें म्हूण फळ आत्म्याचें. पूण मोग उत्पन्न जाता वो दिसती पडटा ह्या दुसऱ्या वस्तूंनी. जशें मोगान आसा समजिकाय, तो दोयाल, तो खालतो. हांवें निर्णय घेतलो की पाशियेंसाक म्हजो नवो हेतू आसा म्हूण. म्हजे लागीं कितें आसा जाचेर हांव जिवितांत जैत वतलें. जेन्ना म्हाका जमाती काडटात आनी मोतराच्या पाटल्या बसकेर बसता जी म्हाका तितली आवडना कित्याक म्हाका मुखार बसपी. पूण जेन्ना हांव मोटराच्या पातल्या बसकार बसता आनी पार्किंग कोत्तात त्या जाग्यार पावतात, म्हाका मोटरांतले भायर सरोंक जाय. आनी म्हज्यान भायर सरोन येजो कित्याक तांणी ही सगळीं दारां लॉक केल्यान. तुजा न्हय. आनी म्हजो हेतू थंयचे पासियेंसान बसून रावंक लॉक काडी पोरयान आनी म्हाका भायर सरोंक मेवता. कित्याक जेन्ना चड करून कोत्ता ते भायर सरोंक सोदता, भायर सरोंक आनी तुजा न्हय थंय बसोन ती उकडूंक कोत्ता आनी तूं भायर सरोंक कोत्ता आनी तें जातूच आपशींच बरो लॉक जाता. आनी हांव म्हणटा दार उकोड, म्हाज्यान भायर सरोन येजो. तर उकोड, दार उकोड, म्हज्यान भायर सरोन येजो. पूण आयज सकाळीं हांवें चिंतलें हें काबार तशें केलां वर्सां जालीं. हांव हांगा समजिकायेन बसतलीं आनी शिकतलीं आनी दार उगडीसर रावतलीं. आमकां सगळ्यांक गरज हेतू आसोंक आनी म्हाका जाय तुमी हांगा थान गेल्लीं घेवन एक हेतू दर एका फॉलाक. कितल्या जाणांच्यान चिंतू येता एक भाग तुमचो जाका गरज पाशियेंसान वाडूंक. आमकां सगळ्यांक ल्हान भुतां आसात. तर ही सगळीं दुसरी फॉलां ही चड बरी फॉलां. आनंद, शांती, पाशियेंस, बरेपण, दयाळपण, विश्वासपण हे सगळे वस्तू मोगा वरवीं उत्पन्न जाता. पूण त्यो आपल्या जाग्यार दवरल्यात स्वताचे ताबो आसोन. जर म्हाका असलो स्वताचे ताबो ना, म्हाका अशक्य जातलें कोणा थंय दयाल जावंक. ज्या दिसा म्हाका दिसता हांव म्हजो दीस बरो पासार जावचो ना म्हूण अशें म्हाका दिसल्यार म्हाका आनंदी जावंक अशक्य आसा. म्हाका जाय तशें जायना जातूच जर म्हाका स्वताचे ताबो ना जाल्यार. म्हणटच आमी शिकोंक जाय की जर आमी स्वताचे ताबो आसा तो काडीत जाल्यार हे सगळीं निर्फल जातले आनी सगळ्याक शेपरोन पाड जातले. तो स्वताचे ताबो चड चड म्हत्वाचो जावन आसा. कोण पूण आमेन म्हणटलो? आमेन. स्वताचे ताबो दवरप एक फळ जें फकत कोश दोगान उत्पन्न जाता. सो तुका मनांत असलें कांयच ना तर गरज ना तुवें स्वताचे ताबो दवरूंक. तर बरी खबर ती ही दवर एक पावटी तुका माननात असलें कितें जायत तर तुज्यान रोखडेंच म्हणूं येता ओ बरें म्हाका स्वताचे ताबो दवरूंक सयोग मेवलो. चलात प्रॅक्टीस करुया. ओ बरें म्हाका स्वताचे ताबो दवरूंक सयोग मेवलो. म्हाका दिसना आमकां सोजमी मेलो ना तर आमच्यान ह्या फॉलांनी उदरगत करूंक जातली. आतां म्हज्या आयकात एकूच वाटेन तुजी उदरगत जाता जरी तूं ते स्थितीन आसा जरी तुमकां उजार करूंक जाय आनी हाचो अर्थ तुका आवडना त्यो वस्तू. कशेंच परिणाम तुका मेलो ना ताचे खातीर तुज्यान मागणें करीन येजो. कोणाच्यान तुजेर हात दवरून तुका तें दिवन येजो. फकत वाचून तुका तें मेवपाक ना. म्हजो निरोप आयकोन तुका तें मेवपाक ना. हो निरोप आयकोन तुका मेवतलें तें तुवें जाणो जावंक तें कोश दोग येतोच तुवें कितें करूंक जाय तें आनी तें मागीर करून जशें तूं तें कोत्ताय दर पावटी तूं कोत्ताय तूं कितलें मजबूत जाताय. मजबूत 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 शेकी अकस्मात पवित्र आत्म्या वरवीं तूं ताबो दवरता आनी न्हय ह्यो सगळ्यो भायल्यो वस्तू ज्यो तुका सांगतात तुवें कशें वागूंक जाय आनी कितें करूंक जाय आनी तें म्हज्या इश्टानो जावन आसा स्वतंत्राय.
ती स्वतंत्रताय. स्वताचे ताबो दवरप, एक बॉल स्वताची खोशी पाटी दवरूंक, फुडाराच्या खुशालकाये पासत. आनी इश्टा आयज आमकां जातपात सगळेंच मेवता आनी कितलोच लोक सोरभोवती आसा ती फकत चिंतात तांकां सगळेंच आतांच मेवंक जाय म्हूण, कित्याकूच रावंक नाका. आमी खात्री करूंक जाय की आमी स्वताचे ताबो दवरूंक कबूल आसात म्हूण. रोमकारांक 5:18 म्हणटा जशें एका मनशाच्या गुन्यांत समज मनशाचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें, एका मनशाची वायट चाल आनी पातकान पडलें, सगळ्या मनशा कुलाक फर्मोण पडलें आदमाचें पातक. सगळ्याचें शिपडलेलें जांणी त्या उपरांत जल्म घेतलो. एक पावटी आदमान पाप केलें आमी सगळ्यांनी पातकी सोयंबान जल्म घेतलो. तशेंच एका मनशाचें प्रामाणीकपणा उदेशी जेजू क्रिस्त समस्त मनशाक जिवीत सोडून दिता आनी तांकां देवाक मानवलेली कोत्ता आनी उपरांत एका मनाची कायदा तोडपा विशीं उलयता. पातक भितरल्यान आयलें, तशेंच एका मनशाच्या कायदा पालपान प्रामाणीकपण भितर आयलें. बरें म्हज्या लागीं घडटा तशें हेंच तुमकां दुसऱ्या उतरांनी सांगता. एका मनशाच्या स्वताचे ताबो दवरून जायना जावंक सगळ्यांक पाप आयलें. जेन्ना इवेन देंवचार कितें म्हणटालो तें आयकलें, तिणें फळ देखलें आनी तें रुचीक बरें दिसतालें म्हूण गमलें. आनी चिंतलें, जर हांवें हें खायत तर हांव जाणो जातालो देव जाणो तें, ती ओदीक बरी जाणो आसली. आनी आदामूय बरो जाणो आसलो. पूण ताणें स्वताचे ताबो दवरूंक ना. जेजू दुसरे वाटेन एका मनशान स्वताचे ताबो दवरून चीन गेस्तामेच्या मोल्यान ताचो ताबो आपल्याचेर कितलो आसलो. चीन संवसारान मनशाच्या सोयमान आसतना ताणें स्वताचेर कितलो ताबो दवरलो तो, आनी लोकांन ताका कसलो तादार केलो तो, आनी नियाळ्ळ्यार ताका कांयच भोगोंक ना अशें दिसता. पूण ताणें त्या वस्तूंक आपणाचे ताबो दवरूंक दिवंक ना. तो बापायची आज्ञा पालीत रावलो. ताणें म्हणलें, जें कितें हांव पळयता म्हज्या बापायन केलें तेंच हांव कोत्ता, जें कितें आयकता बापायन उलयलें तेंच हांव उलयतां. आतां म्हाका जाय तुमी म्हजें आयकोंक, तुका खबर ना कशें तुज्या जिवितान खरेंच दुसऱ्याच्या जिवितान परिणाम हाडूं येता तो. सो आयज तूं एक निश्चय करशी की तूं मुखार एक रीत तोफ जावचो ना, पूण तूं स्वताचे ताबो दवरून शिस्तीन चलतलें, म्हणजे तूं देवाचे उतरांताय आज्ञा पाळपी जातलें. चलात आतां म्हाका जाय तुमी एका मिनिटाक म्हजें आयकोंक. तुजांनी कांय वस्तू आसात ज्यो आमी केदींच करिनात. म्हाका दिसना तुमचे मदें कांय जाणां हांगाची वेतोस पेट्रोल पंप चोत्तेली म्हूण, पूण कांय पातकां आसात जीं मानून घेतलेलीं आसात. क्रिस्ताचे कुडीन जांणी आमकां दूख दिलां त्याच मापान फकत आमी तें सजमोंक पावना. गोर्व एक बरो उदाहरण. देवाक गोरवा विशीं दुस्वास आसा. बायबल म्हणटा देवाक गोरवा विशीं दुस्वास आसा. आनी तरी आमकां ना तें आमी मानून घेतलां. गजाली आमकां सगळ्यांक कितें सांगूंक बरें दिसता तें आमकां समजूनच आसा आमकां कितें पूण सांगूंक जाय. पूण तुमी गजाली करिना तर आमी गजाली करिना तर तुवें स्वताचे ताबो दवरचो पडटलो. आमेन. निद्दुकाय एक पातक खरीपणी तो दावो मानमेन पेल्याची आशा करूं नये. पेल्याची आशा करूं नये म्हणजे तुजे लागीं आसा तें तांकां नाका. तूं देवाचेर विस्वास दवरता तुका कितें बरें आसा तें दिवंक. स्विकारपाक योग्य पातकां, वस्तू ज्यो स्विकारपाक योग्य जाल्यात, ज्यो देवाच्यान स्विकारीन येजो. स्वताचे ताबो एक चड बरी वस्त, एक चड बरो इश्ट. जर आमकां स्वताचे ताबो दवरूंक जाय नासलें तर आमी आसात तेचेकीन वायट गोंडोलान आसपाची.
परत केन्नाच म्हणू नाका म्हाका ना, म्हाका खरेंच स्वताचे ताबो ना हे परत म्हणो नाका. तूं म्हूण म्हजे भितर स्वताचे ताबो आसा आनी तो कसो उजार करूंक जाय तें हांव शिकतां. आनी जेन्ना कोणी स्वताचे ताबो म्हणटा दुखी जायनाका. ओ इश्टा, तुजो न्हय हाचो अर्थ कितें तो? ना, ते स्वताचे ताबो आयकता तूं म्हूण ओ बरें वय, म्हाका तें आयकोंक जाय. इतिहास 24:25. आतां उगडास तर स्वताचे ताबाचो अर्थ न्हय तुज्यान तुका जाय तें करूंक जायना. ताचो अर्थ तुका सगलो जाय तें दोन दिसा करूंक जायना. हें बरें समजुनी. हो म्हजो स्वताचे ताबो दवरपी वयर आवडीचो ग्रंथ कित्याक हातून दाखोवन जाता आनी कसली ती. पावलू फिलिक्स नांवाच्या दादल्या लागीं उलयतालो. वर्स 24 म्हणटा थोड्या दिसा उपरांत फिलिक्स आपले बायले सांगाता आयलो. ती जुडे बायल आसली. ताणें पावलो कापून लायलो आनी जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था विशीं पावलू उलयला तें आयकोंक. पूण प्रामाणीक जिविताची चाल आपदोबांनी आनी योनाची आसा ती जोडटे विशीं पावलू उलयलो तें ताणें आयकलें आनी फिलिक्स भियेलो आनी ताणें म्हणलें बरें सोद्याक पुरो तुज्यान वचूं येता म्हाका बरें दिसता तेन्ना हांव तुका धाडून आपयतलो. ओ तें बरें आसलें. जेन्ना पासून पावलू ताचे कडेन भावार्थाचें उलयता ताका कसलेच प्रश्न नासले. पूण इश्टा जेन्ना ताणें जिविताच्या प्रामाणीकपणा विशीं उलोवंक सुरू केलें आनी पातोक तुज्या जिवितांतले भायर काडूंक आनी तुज्या उमेराचेर ताबो दवरूंक प्रामाणीकपण चलोवंक फिलिक्सान चिंतलें ओ वाव, चडूच बदलपण आनी इतले वेगी. अनोखलो कितलो लोक देवाक मानिना तो आनीक आसपाचो जर तांणी चिंतलें देवाची सेवा करूंक आनी आपल्याकूय जाय तें तांकां करूंक जातालें. तुजा न्हय हांव माफी मागता आनी घडयेक म्हाका बऱ्यो चिती मेवतल्यो पूण हांव नकलो कोणी इतलो मूर जायत म्हूण चिंतूंक दिवना म्हूण. म्हाका जाल्यार देव आसा म्हूण सोत मानूंक फकत भावार्थूच पुरो. म्हणजे कितलें मूरपण पळोवंक एका भुरग्याचो पासून जळम पळोवंक. सर्गीची नोकेत्रां हातान कोण दवरता? कोणे मुला समदिराचें उदक आनीक मुखार वेचें ना आनी ते थोड्या रेवेच्या कोण्यो घालून थांबदवरतले म्हूण. म्हणजे ते बेश्टेंच घडोंक ना. पूण खारान लोकांक देवाची सेवा करूंक नाका. खारोन इगोर्जेन इतलें बेजबाबदारी आसंक कित्याक लोकांक नाका आपल्या जिविताचेर कसलीच बंदी आसलोली. आनी देखूनच जर तुका खरें सोत कितें तें जाणोवंक जाय आमच्या आयच्या कालाचे प्रवाचोन पासून इतलें दिलतें जालां की तें कोणाच्यानूच वागणुके विशीं फुडो करीन येजो कित्याक लोक भियेता. बरें तुजा न्हय जर तुजें प्रवाचोन तांकां खोशी करिना ती परत येची ना तर हांव तुका खोशी करूंक येवंक ना. आनी हांव सोत मानता हांव प्रवाचन करता तसल्यो वस्तू तूं आयकल्या जाल्यार देवा थंय वाडोवंक वय तें मातशें आगोड लागतलें पूण उपरांत तूं खुशाल जातलें. चिरूल आमकां जाय लोकांन आमचो मोग करूंक आनी खुशाल आसोंक पूण एक दीस हांव देवा मुखार उबी रावतलीं दिवन हिशोब ताणें म्हाका दिलेल्या देण्याचो. आनी म्हज्यान तुमकां सगलो वेल फकत गोड खावंक दिनाचो. सगलो वेल गोड खावन लोक मोडटा. गरज तुवें मांस आनी तरकारी खावंक आनी ताची आवड जावंक. फेलिक्सान म्हणलें सोद्याक वच म्हाका बरें दिसता तेन्ना आनी तुका आपयतलो. बरें तुजा न्हय आयज तुज्यान म्हाका टीव्हीचेर बंद करूं येता पूण परत सोमारा दीस सकाळीं घालतस हांव थंयच आसतलीं. चुकली. देवान म्हाका गोडशें खावपाची मिनिस्ट्री दिवंक ना. ताणें दिवंक जाय आसली. हांव चिंताली देवा म्हाका म्हज्यान फकत शारान वचोन सगल्यांक उत्तेजन दिवंक जायना आनी घडयेक 50 वा 60 लोकांक फुडारा विशीं पारखोने दिवन
आनी मागीर घरा वचोन येजो उमकोच वेळ आसा उत्तेजन दिवंक आनी काडूकूय, पूण वेळ आसा धमकी दिवंक आनी निटायर हाडूंक म्हणटा हांव तुमकां कितें सांगता. हांव आदींच म्हज्या जिवितांत त्रासान पडल्यार परवार करिना आनीक त्रासान पडल्यार. तुजा न्हय खरेपणी जर तूं इगोर्जी वेताय चुय ते कांयच म्हणनान तुका मातशें वायट दिसता तसलें दिसता तुवें दोबरादान चिंतल्यार बरें. कित्याक गरज तुवें कितें आयकोंक जें तुका आनीकय उंच उबारता. तुवें तुका बरें दिसना तसल्यो कांय वस्तू आयकोंक गरजेचें तुका जे येताय ते वागणुकी विशीं. देव म्हाका निटायर हाडटा जावं उमेदीन भरता. हांव खरेंच उमेदीन भोगता जेन्ना देव म्हाका दाखयता आनी कितें जें हांव वायट करता जें ताका आवडना जशें वोय आनीक एक वस्त फुडो करप. आनी खूब वर्सां हांव तें परी नासलीं. ओ इश्ट आनी कांय ना, कोणाच्यान इतलें सकट वायट कशें जावं येता. आमेन. 2 पेद्रू 1:5 ह्या आदी कांय वर्स खबर करतात कशें देवान आमकां सगळें दिलां जें आमकां गरज तें जियोंक एक फलादीक येसवण जिवीत. ह्यो भासावण्यो देवान आमकां दिल्ल्यो आसात. पूण फकत भासावणेचेर पातयेवन तूं येसवण जिवीत जियोंक पावचें ना, ताका तुवें आनीक कितें जोडूंक जाय. तर वर्स 5 हातूंत तो म्हणटा ह्या खातीर क्रिस्ताचेर भावार्थ सांबाळूंक पळय ह्या सुमारान तुमी खूब वावुरल्यान. तुमकां खूब वावरूंक पडलें तुजे खाटींतावन उठोंक हांगा आयज सकाळीं पावच्याक. तुमची कश्टां वरवीं तुमी 200 आनी 300 मील प्रवास करून हॉटेलाची बिलां फारीक करूंक हांगा पावल्यात त्या चारूय बसकांनी. देवाच्या बसवणेक तूं आनी कश्ट जोडटा. आनी तुमी जी कोण दर दिसा टीव्ही प्रोग्राम पळयतात तातूंत तुमी वावर कोत्तात. कश्ट जोडटात दिल्या पवित्र भासावणेक. तुजो भावार्थ थीर करूंक कश्ट घालात. खरेपणी बरेपण उत्पन्न करूंक तातूंत पुरायेन निर्णय घेवन क्रिस्ती शक्तीन आनी हे परी बरेपण उत्पन्न करून जानवाय वाडटली वसो आनी जानवायन स्वताचेर ताबो दवरतना स्वताचेर ताबो दवरतना उठपण जातेली थीरपण जे आसा समजिकाय आनी सोंसणीकाय. पळय तुका स्वताचेर ताबो आसतोच तूं वस्तू त्यो आगोड म्हूण सोडून दिना. जेन्ना तुका स्वताचेर ताबो आसता आनी तूं रावताय कित्याक लागोन जें तुका आतांच मेवलेलें जाय, तूं बुरशें जायना आनी एका भावार्था परी वागूंक सुरू करिना जाका देवाच्या उतराची खबर पासून ना. न्हय तुका आवडना म्हूण, पूण तुका स्वताचेर ताबो आसा देखून. आनी थीरपण चलयतना तुका देवाचे गूण येतले आनी देवाचे गूण येतच तुका एकचारपण येतलें आनी हें एकचारपण चलयतना शेकी तुका देवाची खोशी मेवतली आनी ती क्रिस्ती मोग. आमच्यान कशें एकामेकाचो मोग करूं येता फकत उलोवनूच न्हय जर आमी सजमना जी भुमिका स्वताचेर ताबो दवरपांत आमच्या जिवितांत आसा पळय ती. आतां कांय लोक आसा जो दुसऱ्याकीन देवान दिल्ल्या देनांनी वरवीं समजिकायेन चलतात पूण ते निमितां घेवन तुज्यान म्हणून येजो वोय पूण हांव इतली शिस्त सांबाळपी मनीस न्हय. तुका दुसऱ्यांक दिला तेंच बोल आसा. तुवें फकत तें उजार करूंक जाय. बरें जेरूल गरज आसा आमच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या उतरांचेर ताबो दवरूंक तीच परी आनीकय वस्तू आमच्या जिवितांतल्यो आनी स्वताचेर ताबो न्हय जायत एक लौकीक विशय अभ्यास करूंक. पूण तो सगळ्यावन चड म्हत्वाचो. तो तुज्या जिवितांत आनीक कितें आसा ताचें तुलप कोत्ता आनी बायबल आमकां सांगता तें आमच्याच बऱ्याक म्हूण. मुन्य 25:28 म्हणटात हांव स्वताचेर ताबो दवरून वावरता आनी म्हजे उर्बेक हांव तवनशी जावंक दिना. हांव एका मोडलेल्या शारा परी जावची वण्टी पडल्यात तसलें जावंक सोदिना. स्वताचेर ताबो आनी शिस्त आमच्या जिविताक सुरक्षीत दवरता. हें म्हाका आवडटा जाल्यार आतांच आमकां गमय. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगतात. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.